500 लोक आहेत, ह्या वर्षात 1000 झाले. पूर्व आम्ही 450 लोकांची संख्या, या वर्षात डेफिनेटली वाढते. पूर्व आम्ही 115 लोकांची संख्या केली, या वर्षात वाटते. आमचा जो कॅम्प आयच्यान सुरू जाता हो सोंपपाक फुडले 4 महिने लागले. त्याला खुबशे कॅम्प सकाळी सुरू जाता, दनपारां सोडटा. जे जे कॅन्ट्रॅक्टरचे फुडल्या केले तांकां फायन दिता आनी फायन घेवन तेंच्या डिविजनान येवपाचें. तांकां आमी दिसूय दिता टायम, प्रत्येक दिसा 10 कॅन्ट्रॅक्टरांक आपयता. तांचें सगळें इन्वेस्टिगेशन करता आनी हे जेन्ना आमी कॅन्ट्रॅक्ट सर्जरी इन्वेस्टिगेट करता, आमचे पेईंगूय पेशंट आसता. पेईंग आनी कॅम्प वांगडाच करता, म्हणजे कांयच डिफरन्स ना. तेच ऑपरेशन थिएटर, तेच डॉक्टर, सगळे तीच म्हणजे सगळी तीच इंजेक्शन ऑपरेट करता. ऑपरेट जातकच 1 दीस, 8 दीस आनी म्हयनो अशे 3 आमी तांचे फॉलोअप करता. हे सगळे फ्री आसता. सो हो कॅम्प केन्ना आमकां 100च्या वयर ऑपरेट करता. सो हांव सगळ्या म्हज्या बिचोलच्या लोकांक रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी ह्या कॅम्पाचो फायदो घेवचो. समज आज आमचें रजिस्ट्रेशन 12 पर्यंत आसा. 12 पर्यंत रजिस्ट्रेशन आमकां सांजचे 6 जाता. गांवांतल्या लोकांनी भिवपाची गरज ना. कॅम्प बिचोले जाता, प्रत्येक गांवांत असो कॅम्प आसता. आनी आमी वर्साचोच करता. लास्ट 25 वर्सां हांव कॅम्प करता. गांवांत खूब बिचोले हांव 1 दिसा पासून कॅम्प मिस करता. लोकांक रिक्वेस्ट करता चेक केलं आनी तुका एक्सपिरियन्स काय मेळ्ळो? म्हाका बरो चेक केला आनी मोठी लिंब आहा तेणी ऑपरेशन आनी आतां कितें केला? हें कितें केला? मेडिसीन दिला? आतां ड्रॉप घातला गोंयांत. पयलीं पिकअपाक उतराक वयलो. आयज गर्दी आहा रे? भरपूर गर्दी आहा. लोकांक फॅसिलिटी बरी गावली आनी फॅसिलिटी घेवपाची लोकांक. तुमी खंयसरले? हांव भितर धबधब्यार रावता. काम चिडवे नांव. काम चिडवे नांव म्हणजे फक्त तुका दोळ्याचो प्रॉब्लम आसा? म्हाका प्रोब्लम